E1. कालच्या काळचा मंदिरात तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांचे सौम्या मिरडता व्हडा मोना तुका लागता सुकून गेल्यो शेळ्यो आमी सजावन आसा तुझ्या दाराचे सौम्य पातळेवन आसा भक्तीन तुझे लागी सौम्य आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुझो आदार मागता कळत्या काळसा मंदिरात तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांचे सौम्या मिरडता व्हडा मोना तुका लब्धता 70 आणि 7 वर्सांच्या जल्मा संदर्भार अर्गामिसिता स्टॅनी डिसोजा तोरू जल्मा दिसा चर्कच्या संदर्भात अर्गामिस्ता राजेश कस्तेल्नो आत्तावर जल्मा दिसा खातीर अर्गामिस्ता पर्ल नताश डिसोजा देवादीन जॉर्ज आल्वार्स आत्म्या खातीर मिसिता जसिंता पिंटो देवादीन नतालिया सल्डानाच्या आत्म्या खातीर मिसिता फ्रांसीस सल्डाना आश्रच्या निवाशाक ब्रेकफास्ट केल्या राजेश कस्तेल्नो आत्तावरताच्या जल्मा दिसाच्या संदर्भात ताका आमी शुभाशय पाठयता आनी जल्मा दिसाच्या खातीर सर्वांक बरो जल्मा दिसिता मागता आज ब्रेकफास्ट दिल्ली आज दिन आमी आनी एक संदर्भार आमी दितले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाचेनो आज आमच्या माथ्यार गोबर घाल प्राजित काळ आराम करता हे एक आत्मीक पॉयंट आणि ह्या पॉयंटा वेळे आमचे बावडते आणि नैतीक जिणेचेर एक गुंडाळ्याची दिश्ट घाल जिणी बदलूंक पवित्र सभा आमकां एक अवकाश करून दिता हाका लागून परिवर्तनाचे नवे जिवीत आपणावन आमचे सोडवण समिस्तेर पावते रितीन संभ्रमोंक आमकां सामी आयती करता आयची देवस्तुती मागणे प्राजीत आणि दान धर्माच्या वाटांनी आमचे जिणये नवे साव हाडूंक उलो दिता प्राजीत काळाचो आमच्यो भक्तीच्यो रिती खरेपणी जिणी परिवर्तना आदार जावन दित म्हूण मागोन हे बलिदान भक्तीपणी भेटोवंक आमकां साहित्य करया प्रार्थुया सरेस्पर आमच्या बापा आत्मीक दुस्माना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वंदवण्यो आमी धामून दवरूंक जाय ह्या खातीर प्राजीत काळाची दंडन आमी आज सुरू करता बापा ती शेवट पर्यंत भक्तीन सांबाळूंक आमकां तुज्या कृपेचें बोळ दी अशें आमच्या क्रिस्ती जिणेच्या झुजांत आनी पैनांत आमकां जैते वंत कर म्हूण आमी मागता आमचे सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता रसवर चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन.
जोएल प्रवादेच्या पुस्तकांतल्या वसाप सर्वेस पोर म्हणटा उपास करून रुदान करून हस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आता तरी म्हजेशी परतून येया. तुमची काळजा पिंजा न्हय तुमची वस्त्रां सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया. कित्याक तो मोवाल आनी काकुळदार सोंसणीक आनी दयेन भरलेलो आनी क्यास्तल आमचे विशीं तो सुरसुरता. कोण जाणा तो आपले मन बदलीत सुरसुरत आनी आपल्या फाटल्यान एक आशिर्वाद सोडून वसत. तेन्ना तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाक अन्ना बलयो आनी पिवान अर्पणां भेटोवंक शकतल्यात. सियोनांत एक दुतुरी वजया, एक उपास प्रगट करा, एक संभ्रमीक जमात पया, लोकांक एकठांय करा, एक पवित्र सभा जमया, मालगाड्यांक एकठांय करा, भुरग्यांक जमा करा, दुदाच्या बल्कांक पर्यांत. न्हवरो आपले कूड सोडूं आनी व्हंकल आपले पलंग. द्वार मंटपा आनी वेदी मदें याजक आनी मणयारे रुदान करूं आनी म्हणो सर्वेस्परा तुजे परजेची दया कर आनी तुज्या दयसांक केण्यांक पात्र जावंक दिनाका. राष्ट्रां तांचो केपडायो करिना जावं. तांचो देव खंय आसा अशें म्हणूंक राष्ट्रांक कित्याक कारण दिवचें. तेन्ना सर्वेस्पर आपल्या देशाच्या मोगान भरलो आनी ताणें आपले परजेची काकुळट केली. देवाचे उतर हे. देवाचे उडुपकार. आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकुळट मागता. आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकुळ मागता. काकुळदारा देवा तुझी काकुळट कर. भूखनवल्या देवा मुशे गुन्या पुसून खा. तू म्हाका मुशा अपराधाच्या कतांतलो नितळ कर. म्हाका मुशा पातक्याच्या शिकलांतलो. आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकुळट मागता. तुझी गुन्या हांव वळखून घेता. मुशे पाताक सदांच मुशे मुखार दवरता. तुझे वय तुजेर हांव सुटला आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेले हांवें केला. आमी पातकी सोम्या तुझी काकुळट मागता. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा आनी नव्यान एक दृढ मन मुशे तें आसा कर. तुज्या दोल्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडयनाका. तुजे पवित्र मुशे तामखान भरिनाका. आमी पातकी सोम्या तुझी काकुळट मागता. सांत पावलन करिंदकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, तर आमी क्रिस्ताचे दूत आमचे मुखान देव तुमकां उलो दिता. देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता. देवा लागीं राजी जाया. पातकाचे कत नातलेल्याक देवान आमचे पासत पातकाची बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उदेशी देवाचे नितीवंतपण जडलेली परजा जायशी केली. देवाच्या कामान ताचे सहावावराडी जाल्ले आमी हे परी तुमकां उलो दिता. देवातावन तुमी घेतल्या ती कृपा व्यर्थ करून घेनाकात. कित्याक ताणेंच अशें म्हळां, आयन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें. सडवणेच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. होच तो आयन काळ.
होस्तो सोडवणेचो दीस. देवाचे उदार हे देवाचे उपकार. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे बरीत राया. आज आमची काळजा दारून करिनाका, बघा सर्वेस्परा सोताळो आयकया. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारिनाशें सत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका. कपटी सिनोगोगांनी रस्त्यांनी हेरान तावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरें हांव तुमकां सांगता, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं, आनी गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कापाट्यां सारकीं जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनोगोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावूंक मागोवंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार दांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतना कापाट्यां परी तुमची मुखां बावयनाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवचें पयलें सारकेंच भंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माग आनी तुजे मुखामळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आशिल्ल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका ख्रिस्ता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, प्राजीत काळाचो महत्व आनी कित्याक 40 दीस म्हणल्या विशांत थोडो नियाळ आमी करया. सगळ्या प्राजीत काळार हे 40 दीस आमी पास्कांच्या पेस्ताक तयाराय करचो हो वेळ. हो वेळ मागण्यांत उपास करून दान धर्म करून आमी आमच्या जिणेचें
नवीकरण करून आत्मीक बदलावण हाडचो एक काळ. एका वाक्यान सांगचें जाल्यार हो एक कुरपेचो काळ. हे 40 दीस कित्याक? गोब्राच्या बुधवारा म्हणजे आयचे दिसा तावन निमाण्या ब्रेस्तारा पर्यंत हे 40 दीस आमी हे दीस प्राजीत काळाचो उडास करून मागणी करता. हाका मूळ कारण बायबलांत 40 दिसां विशांत जायतो व्हड अर्थ आसा आनी जायतो महत्व आसा. थोडे संगती तुमच्या मुखार हांव दवरूंक आशेतां. एक गोब्राच्या बुधवारा तावन प्राजीत काळाचें एक शिक्षण म्हूण तुमच्या मतींत तुमी दवरा. उत्पत्ती पुस्तकांत 7व्या अध्यायांत 40 दीस आनी 40 राती पुर्तुगाल आयिल्लो एक गडीत आसा. आनी हेर एका हे 40 दिसां उपरांत एक नवेंपण नवीकरण परिवर्तन जमचें गणितां ह्या 40 नंबरा उपरांत आमकां वाचूंक मेळटा. आनी 40 दिसां उपरांत हे पुर्तुगाला उपरांत एक नवो आकाश एक नवी पृथ्वी उत्पन्न जाली आनी देवाची एक ती नवी मांडावळ म्हणलें आमकां पवित्र पुस्तकांत आमी समजता. तशेंच सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 17 अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटा 40 दीस इस्रायल प्रजा गोलियताचे मुखार रावन झूज मांडलो आनी आखरेक गोलियताचेर जैत व्हरूंक तांकां साध्य जालें. दावीद मुखार आयिल्लो आनी ह्या गणिता मारिपात इस्रायलाक एक नवी चरित्रा त्या दिसा तावन तांकां लाभली. पयल्या रायाच्या पुस्तकांत 26व्या अध्यायांत 18 वळींत आमकां वाचूंक मेळटा एलिजा प्रवादी प्रोफेट होरेब दोंगराक 40 दीस पर्यंत चलोवन गेल्लो आनी ह्या 40 दिसां उपरांत ह्या होरेब पर्वताचेर देवाचें मिलन जालें आनी देवाचें आनी प्रवादीचें एक नवें जिवीत आमकां वाचूंक मेळटा. 40 दीस आमकां वाचूंक मेळटा योना प्रवादीच्या पुस्तकांत निनिवेकारांनी 40 दीस उपास आनी प्राजीत करून तांच्या देशा खातीर तांच्या गांवां खातीर तांणी उपास प्रगट केल्लो आनी तें तांणी पाळिल्लें. आनी ह्या निनिवेचे गांव निमाणें देवाच्या रागांत आवन म्हणजे देवान नाश करिनाशें हो देश राखूंक साध्य जालें 40 दिसांचें मागणें प्राजीत उपासा वरवीं. आमी निर्गमन पुस्तकांत 26व्या अध्यायान वाचता 40 दीस मोइजेन सिनाय पर्वताचेर करसिल्ले 40 दीस देवा संगी करसून हे विशेष रितीचें ताका उपादेश देवान ताका दिलेले आनी इस्रायलकारांचें एक नवें जिवीत तांकां ह्या उपादेशा उपरांत प्रारंभ जाल्लें आमी वाचता. आनी 40 वर्सां इस्रायल परजेन मारुभुमींत करसिल्लें हें वाचप आमकां हें चिंतप आमकां द्युतरोनॉमी पुस्तकांत 8व्या अध्यायांत वाचूंक मेळटा. 40 वर्सां इस्रायलाच्या लोकांन अरण्यांत तांचे वर्सां तांणी करसिल्लीं आनी 40 वर्सां उपरांत ते तांचें जिवीत बदलावण जालें. बसयल्या गांवांक ते पावले. मोव आनी दूद वळच्या गांवांक एक नवें स्वरूप नवें जिवीत इस्रायलकारांक मेळ्ळें. आनी चड करून आमी समजूंक जाय जेजून 40 दीस उपास आनी प्राजीत केल्लें अरण्यांत आनी अशें सांगत आसा पुनर्जीवन जाल्या उपरांत सर्गार चडल्ले एक पिरियड एक वेळ आसा तोय 40 दीस म्हणूनय आमी समजता. मोगाच्यान हे 40 दीस पवित्र सभेन विसलेले आनी पवित्र सभेचे हे एक संप्रदाय जावन आमकां दिल्यात. क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक
हे 40 दीस प्रत्येक रितीन आमच्या स्वखुशेन आमकांच आमी शिक्षीत करूंक आनी तितले मात्र न्हय ह्या 40 दीस देव ताचो पाठ आमकां शिकयत आसा हे प्रत्येक रितीन देव आमचे कडेन उलयत आसा हे 40 दीस म्हणलें आमी समजूंक प्रयत्न करचें आनी हे 40 दिसांनी संवसारी वस्तू थावन मेकळे रावोंक आनी आमकां चड आकर्शीत करचे आमकां चड गरज म्हूण बगचे संगती खाण जेवण पिवण हे संगती आमी सोडूंक प्रयत्न करचें आनी निमाणें आसा आमी पवित्रपणान वाडोवचे हे दीस सुरविले गजमात्यांत 2 या 3 दीस मात्र प्राजीत आसलें उपरांत 4थ्या शतमाना उपरांत हे 40 दिसांक तें मुंदरसून व्हरूंक ताणें प्रयत्न केलें म्हणजे नवे शिसांक तयाराय करचे खातीर हे 40 दीस ते मुखार हाडले आनी उपरांत हे सगळ्यांनी हे 40 दीस पाळचे पासत आमकां पवित्र सभा जागयता आनी आमकां ते करूंक फरमायता प्राजीत काळ जावन आसा एक पयन आमचें पयन खंय थावन खंय पातका थावन कुरपेक आमी पयन करून वेचें आमच्या स्वार्था थावन आमी मोगाच्या जिविताक वेंग मारचें आमच्या मरणाच्या जिविता थावन पुनर्जिवनपणाक वेचें देखून हो प्राजीत काळ आमकां जावन दी एक ल्हानशें पयन 40 दिसांचें आनी हे दीस आखेर जाता आसतना आमी कुरपेन जिवंक मोगान जिवंक आनी पुनर्जिवनपण जाल्ल्या क्रिस्ताक साक्षी जावन जिवची कृपा आमकां लाभों दी प्राजीत काळ खाण वस्तूर मनोरंजन सोडूंक मात्र न्हय बागार जेजूचो खरो शिश जावन आमी ताचो फाटलाव करूंक असो वेळ म्हणलें आमी समजोवया मोगाच्यान आमचो मोसोर आमचो स्वार्थ आमचें उणेपण आनी आमकां दोसचे चड संगती थावन आमी अलग रावन हो प्राजीत काळ कसूंक प्रयत्न करया बिडी पान पूड आनी कितें आमकां पळय चड वडणी आसा त्याचो संपूर्ण रितीन आमी मेकळें रावोंक आनी ह्या मारिपात चडीत मागण्यांत तशेंच आमच्या घरांनी तेर्स म्हणून वैयक्तीक तेर्स म्हणून मागणें म्हणून आनी सांगाता करची मागणी जावं पुरसावाट जावं मीस जावं आराधन आमचो सडीत रितीन आमी पात्रकाण घेवन सडीन मनान आमी पात्रकाण घेवन जिवची कृपा ह्या दिसांनी मुख्या दिसांनी आमकां सरस्पर देव दिवन दी म्हणून आमी मागया भावा भयणीनो प्राजीत करून आमचे जिवीत बदलूंक आमकां खुशी आसा दाखोवंक आतां आमी गोबर घालूंक येता ह्या गोबराचेर आपलो आशिर्वाद घाल म्हणून आमी बापा लागीं नम्रतेन मागुया देवा आमच्या दयाळ बापा खालतें जाल्ल्या काळजाक तूं तुजी मोवाळाय दाखयताय आनी पाताक रोडून प्राजीत केल्ले पळोवन तूं समाधान जाताय तुजे दयाळेन आमच्या मागण्याक खाण दी हो गोबर घेतल्या तुज्या साकरणीचेर कणवळेन तुजो आशिर्वाद घाल आनी प्राजीत काळाची दंडन शेवट पर्यंत सांबाळूंक तूं आमकां पवित्र आत्म्याचो सांगात दी तुज्या पुताचो पास्काचो गोटू नितळ काळजान संभ्रमूंक आमकां पावय हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन आमेन आतां आमी गोबर प्राजीताचो गुर्त जावन स्विकार करूंक येताना
आमचे पाताक ओळखून घेवया. देवा लागीं पेल्या लागीं राज्य जावं कृपा मागया. Błogosławiam Matka mocy Bogu. Błogosławiam Matka mocy Bogu. Как культ mocy Карьедева Агани как культи अपराध मुझे कर सर पुसोन मुझे पापीर मोती बोगो सोम्या पाtka मुझे बोगो बोगो सोम्या पाtka मुझे बोगो Gunia moso dukar somya Kertu mitar maka Aprad moche havol kata Pata moche rarta Bogo somya Patka moci Bogu, Bogu somia. Patka moci Bogu, Tuce have papadale, Dunya have kelo, Gunyam kasa. Salmalo Patka Gasam Bavlo Bogo Somya Patka Mochi Bogo Bogo Somya Patka Mochi Bogo Pole Nishfar Pimonatay so Santos Hamsa Tolo Ani Anta Skalan Moja Zanvai Tu Shikaila Bogo Somya Patka moci Bogo Bogo somya Patka moci Bogo Kakult moci Kalyedeva Agani kakulti Aprad moce Karsar pusor Moje paubir moti Bogo somya Patka moci Bogo Bogo somya Patka moci Bogo Gunyao moso Dukar somya Kertu mitar maka Gunyam kasa Havol kata Patak moche rarda Bogo somya Patka mochi Bogo Tuchir papadale Gunya have kelo Gunya
सलमालो पातकान गप्सांबावलो बोगो सोम्या पातका मोची बोगस. आमी बरोवया आमचे मागणी ते संवाद जरेस्परा देवा मुखार दवरतना ह्या प्राचीत काळच आमी अपुर्बेन जिवंक देवाची कृपा मागया. मोगाला बापा पोय सभेच्या वडिलांनी प्राजित कलान देवाच्या कृपेचो आणि काकिलतीचो आणि भाव जोडून मागणे प्राजित आणि दन धर्माचो करणो आदारून सोम्याच्या पुनर्जिवंतपणाचो संभ्रम फावो ते रितीन आचारूंक भावार्थी लोकांक आदार जायचे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यांनी तांकां लाभला तो अधिकार सेवे खातीर म्हणले समजून जातगत आणि धर्म म्हणलो भेदभाव नासता सर्वांच्या उदारगते पासून वापरून तांचे मोतीक उजवाड दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगेजेंतल्या पिडेस्त आणि उतरप्रायेच्या भावा भयणीक आमी तुका समर्पिता. कुर्सायिल्ल्या जेजूचेर तांची दिश्ट कांसून तांची पिडा सोंसणीकायेन सोसूंक एकसूरपण स्वीकार करूंक तांकां बावडताचे बोल दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमी सर्वांनी ह्या प्राजित काळार आमचे सोडण्याचो मिस्तेर नियाल करून विविध भक्तिका आचारांना मारिफात जिणेंत परिवर्तन हाडूंक आणि देखी बरीत भावार्थी जिणी जियोंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भुरग्यांक समर्पिल्ल्या ह्या वर्सा आमच्या भुरग्यांनी ह्या प्राजित काळार मागण्याक देवाच्या उतराक आणि यमकारिस्ताच्या बलिदानाक सडीत महत्व दिवन तांची आत्मीक जिणी रुपीत करूंक तांकां तुज्या कृपेन बोर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. यमकारिस्ताच्या मेजबावरी हाजीर जाल्या आमी संवसारांत आमचे जिवीत तात्कालिक म्हणले वळखून सस्नीक जिविताक वोन आमच्या संगतीक गुमान दिवंक जियोंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सरेस्परा देवा ह्या 40 दिसांच्या काळार आमी वायटाच्या वडीचेर सुस्त आसतना आमचे मन काळीज तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर दवरूंक तूं आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नवी. आमेन. C20. Abba Baba सर्गीच्या गेवुंडो केवा रक्तामासा क्रिस्ताच्या उंड्या वायना संगी बापा जीवनांचे दिता तुका तुझी कृपा दुसरे कंचे. हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मागता तसलें जा म्हणून तुम्ही आता सक्कड मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या आणि आखे पयस सभेच्या आदावांक सर्वेस्पर मानून घेऊ. कणवळ्या बापा प्राचित काळाच्या सुरवेक व यज्ञ आमी तुका दाबाजान समर्पिता. प्राचिताच्या आनी प्रितीमगाच्या करण्यांनी आमच्यो खोट्यो वंदोण्यो दामोवंक आमकां बोड आनी आदार दी. अशें पातकांत इतळ जावन जेसूच्या कश्टा मरणाच्या संभ्रमान भक्ती वांटो घेवंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता आमचे सोम्या जेसूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती
सर्वेस्पराथै उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धिनवासुया वैशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सरपदवेदार आणि ससनांच्या देवा सर्व काळी सर्वातय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमिया वरुमी आम्ही तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नीतीसो आनी आमच्या फायद्यासो त्याग उपास करून तुका दिन वाचून तूं आमकां फॉर्मायताय ताचे वरवीं आमचे पातके सैम आमी दामून दवरतेल्या अशें आमच्या मस्तेचेर आमी जैत व्हरतेल्या तुझ्या काळजाचे उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातेल्या आनी आमकां सुणे करून गरजेवंत आदार दिवंक पावतेल्या हे प्रिय आमच्या सडवणीच्या परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुता भक्ता सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता Pove, 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 darbaraso सर्वेस्पर तूं सर्गानी सोमसा भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगात आपल्या कुशेन कश मरण ससूंवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगात पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उडासा करा बावडता गुठ परिगठुया जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पर आम्ही परगडता तुझ्या येण्यान सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो बुंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगा सवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तरलेल्या तुझ्या पवित्रसभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा पिटर आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान ती आमच्या भोवमणींची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता
अंकुवार मरिये देवाचे माये संगती भगीवन जुझे दिसपती भगीवन अंतोन भगीवन धर्मदूता आणि सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपथवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. 40 दिसांच्या या आत्मीक अभ्यासा वेळार देवाचो सांगात आमकां मेळोवन दी. आमी बापाक सुलो मरया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दी नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडबंदारा जेसू क्रिस्ताचे येणे बरवशान तेले आमकां उदार काकुळतीन सर पातकांतल्यान सुटय आनी सर आकांतांतली दयेन वाटाय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या बावरताचे दिश्ट घाल आमच्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता रस वर्सलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मग सगुरतान एकामेका शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप पडतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप पडतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. 40 दीस उपास मागणे केल्लो आनी जैते वंचल्लो जेसू ह्या प्राचीत काळाचेर आमकां गटाय सकत आनी सांगात जावच्या खातीर उंड्या रुपार आमच्या काळजान येता. ही देवाची शेळी शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण त्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुड रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळो.
क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो वाटापसो विसरूंक कोणा जायतो मीत मेर नासलोलो क्रिस्ताचो मोगतो कौने तावून कुचा पर्यान मोगताने केलो मोगाचो संस्कार ताने मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोगतो सोमी कितलो उदार काकुळटीचे भांडार सर्वांक दिता आदार बोगसून सदा ताया रक्ताचो झरी वारयल्यो ताने कुचा आमचे पासो दिसरात मागता तो सर्गा क्रिस्ताचो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो वाटापसो विसरूंक कोणा जायतो मीत मेर नासलोलो क्रिस्ताचो मोगतो कौने तावून कुचा पर्यान मोगताने केलो मोगाचो संस्कार ताने मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोगतो मोसोरताचे तैना दुसऱ्यांचो मातुस्को हांगाताचे तैना कितलो बोळो काळतो आवयचो मोग पोरयान लजेकाचो मोगतो सारकोनी येदोळ देका नासलो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो वाटापसो विसरूंक कोणा जायतो मीत मेर नासलोलो क्रिस्ताचो मोगतो कौने तावून कुचा पर्यान मोगताने केलो मोगाचो संस्कार ताने मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोगतो प्रार्थया सरेस्प्रामच्या कणबळ्या बापा प्राजीत काळाची आमी आमची दंडोन तुका मानवो आनी तिचे वरवीं आमच्या आत्म्याक तेच्या कुडीक वखद मेळच्याक आमी घेतला त्या संस्काराचे आमकां भरपूर बोळ मेळो हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नवी सरेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बापूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपल्या आशिर्वादां गेलो आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार रडून मेल्या आमी सोमेस आपले मोरी आमकां पळयता नेम रड्यातीच्या सांगाता जेसू मोकुसा रूम काढता नाकी तुमचे काडेलुका दुस्मानचे त्वा निंदा करता कितलो स्वस्ती कष्टां लागता
जेसू मोकोसा रूम काढता सताची उतरा मोगाची हेरवेळ लोक मागणे करता काकुळकर मन मनशाची जेसू मोकोसा रूम काढता दोळ्यांक पडून येता मायेचे दीस मोरून सोडता घडी पावतात मस्तक बागोवंक जेसू मोकोसा रूम काढता रावण मोगा कुसा मोडी रगत कुशेतले शेवाका तेंबोस आमचेर घेवया जेसू मोकोसा रूम काढता हे ने पाता तेने देव मोग हांगा कटी येसूसाता पूर्ण मोग पात्या सैते मोग जेसू मोकोसा रूम काढता मुगाळ पुत्रा सोवे आमकार मरी आशीर्वादी आमकार भगवंत कुर्साचे कुरवे नवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याची नवी आमेन.